Oggi ricorre il settimo anniversario della mia visita a Lampedusa. È Lui che bussa alla nostra porta, affamato, assetato, forestiero, nudo, ammalato, carcerato, chiedendo di essere incontrato e assistito, chiedendo di poter sbarcare. E se avessimo ancora qualche dubbio, ecco la sua parola chiara: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Tutto quello che avete fatto, nel bene e nel male. Questo monito risulta oggi di bruciante attualità. Dovremmo usarlo tutti come punto fondamentale del nostro esame di coscienza, quello che facciamo tutti i giorni. Penso alla Libia, ai campi di detenzione, agli abusi e alle violenze di cui sono vittime i migranti, ai viaggi della speranza, ai salvataggi e ai respingimenti. Ci danno una versione destillata: guerra, sì, è brutta, no? Sappiamo, ma voi non immaginate l'inferno che si vive lì, nei quei lager di detenzione. E questa gente soltanto veniva con una speranza: incrociare il mare. La Vergine Maria, ma solatium migratio, ci aiuti a scoprire il volto del suo Figlio in tutti i fratelli e le sorelle costretti a fuggire dalla loro terra per tante ingiustizie da cui è ancora afflitto il nostro mondo. Il paradiso non è un luogo da favola, nemmeno un giardino incantato.
paradiso è l'abbraccio con Dio, amore infinito, e ci entriamo grazie a Gesù che è morto in croce per noi. Dove c'è Gesù c'è la misericordia e la felicità. Senza di Lui c'è il freddo e la tenebra. Nell'ora della morte il cristiano ripete a Gesù: ricordati di me. E se anche non ci fosse più nessuno che si ricorda di noi, Gesù è lì, accanto a noi. Vuole portarci nel posto più bello che esiste. Ci vuole portare là con quel poco o tanto di bene che c'è stato nella nostra vita, perché nulla vada perduto di ciò che Lui aveva già redento. E nella casa del Padre porterà anche tutto ciò che in noi ha ancora bisogno di riscatto, le mancanze e gli sbagli di un'intera vita. E questa la meta della nostra esistenza, che tutto si compia e venga trasformato in amore. सुरुवात एक सगळे आम्ही गीत घेऊया. A7 पेज नंबर 4. A7 पेज नंबर 4. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां देव मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे सकाळी आयचे मिसाचे भेटेन. ह्याची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता. मर्लिन फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. आयज तशेंच आमी उगडास करुया. आयज आमचो फादर एडवीन पालोटी फादर ताच्या बापायच्या म्हयन्याचो उगडास. ताची मिसाची भेट आयज मंगळुरान जाता, पूण आयच्या दिसाक आमी आमचे फिरगोजेन ताचो उगडास करुया. ताच्या गोराब्याक आमच्या मागण्यांत दवरुया. हेर सगळी आमची मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमकां जण एकल्याक देवान गोराबो दिला आनी ह्या गोराब्यांत आमी एकामेका बराबरची येता, एकामेकाचेर जायते पावटी चाळो वता, एकामेकाक बोक्षिता. जायते पावटी घडये आमकां घातूय फावो जाता आमच्याच गोराब्यान. आनीक देवाच्या उतराक लागून आमचींच घरचीं जायते पावटी आमचेर आड वचूंक शकतात. देवा कारगां दिवया आमच्या गोराब्या पासत, पूण जायते पावटी आमी आमच्या गोराब्यान एकामेकाक बोगसणे दिवंक चुकल्या, एकामेकाचेर विस्वास दवरूंक आमी चुकल्या, एकामेकाक जायते पावटी आमी घात केला. असल्या सगळ्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वोद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणा. आमेन. ओजियस प्रवेदयाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, इस्रायला, सोरेस्पोरात तुज्या देवाशी परतून ये. तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें गोठण जालें. कोणती दुखीची उतरां घेवन सोरेस्पोराशी परतून येयात. ताका म्हणात, सगळें आमचें खोटेपण काडून उडय. आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमच्या ओंटांनी आमी तुका वाखाणीचे बेटोनी करच्याक सगळें आमचें खोटेपण काडून उडय. आश्रियाच्या आमची सोडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी आनीक बसची ना. आमचेच हातांनी केल्ले वस्तूंक आमी परतून आमचो देव म्हूण पाचारची ना. कित्याक तुजेच सवें ओंटांक अनथांक काकूत मेळटा. तांच्या अविश्वासीपणाक हांव ओकोट लायतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो. कित्याक म्हजो राग तांचे वेलो कोडसरला. धोव्या वरवीं हांव इस्रायलाचेर पडटलो आनी तो कोणेला सारको वचतलो. हिवरा पोरवीं तो पालून घेतलो आनी तांचे फांटे पयस पयस पावतले. ते अर्जेंटिना वरी सुंदर आनी लेबना पोरी दमदमीत जातलो. म्हजे सावलेक ती बसूंक येतली. गंवाचें पीक तांकां खूब मेळटलें. दाकांचे मोले ती रोयतली आनी हेल्बोनाच्या इतलो नावस्तो सोरो तांकां मेळटलो. कुड्ड्या देवा लागीं एफ्राम्याक आनी कसलो समूद उरला. ताचें मागणें हांवूच आयकतां आनी हांवूच ताचो सांबाळ करतां. हांव एक सदां हिरव्या रूख सारको सगळी तुमची सुफलाय म्हज्या स्थान येता. शाणो मनीस हीं उतरां समजून घेवन जाणार मनीस तांचो ओठ शिकून सोरेस्पराच्यो वाटो नीट. बरीं मनशां तांचेर चलतात पूण पातकी मनशां आडून पडटात. देवाचें उतर आमचो जबाब. वाखाणीची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. उतर म्हणया, वाखाणीची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. काकूट सारा देवा काकूत खोलून दाखय. भोव कोणावेल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोट धुवन म्हाका नितोल तूं खोर. रेबांतलो खाड म्हाका निर्मल करून दवर. जबाब. वाखाणीची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. काळजांत स्वतूच आसल्यार तुका मानता सायबा. देखून काळजांत म्हज्या जानवाय रिगोय देवा. म्हाका नितोल करशी जाल्यार नितोल जातलो. थोर खोर म्हाका दिवन बर्फा परस धवो. जबाब. वाखाणीची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. निर्मळ कालीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. तीर म्हूण घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूंक नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. वाखाणीची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल.
तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. तुजें किर्तन सायबा म्हज्या तोंडार खोचाक. म्हज्या ओंठार तूं घाल वाखाणणेचीं उतरां. बाबा वाखाणणेचीं उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. उद्गार. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तूं तुमकां पूण सोद शिकतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळोच तुमच्या मनान हाडटलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आयकात, ल्हानग्या मदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपा परी चतूर तरी पारव्या परी सादे जायात. मनशां थंय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्मसभेन व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां झेरबोण मारतले. म्हजे पासत राजा पातशायां सरशीं तांच्या आनी ओन बावर्त्यांच्या फुड्यान तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतूं नाका. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशीं उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो. पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावत तोच तारण जोडटलो. एका नोंगरान तुमकां दुमाळो दितीत जाल्यार दुसऱ्या नोंगरान पडून वचात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायेलाची नोंगरां तुमी भोंवून सोंपोवचे नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिय भाव भयणीनो, आयजचें शुभ वर्तमानान जेजूचें कितें उलयलां तें आमच्या जिविताक जरी तर आमी लायलें, आमच्या घोराब्यांक लायलें जाल्यार भिरांतशें दिसना, जाल्यार इल्लोसो कांपेर असो येयना. जरी तर आमी चिंतलें खरेंच म्हज्या घोराब्यान म्हजो बापूय म्हाकाच धरून दिवपाचो आसा, लावून दिवपाचो आसा. म्हज्या घोराब्यान म्हजोच पूत म्हाका धरून भोणकोणीन धाडपाचो आसा. म्हज्या घोराब्यान म्हजींच भुरगीं म्हजेर आवय बापायचेर उपरासपाचीं आसात. ओ म्हज्याच घोराब्यान म्हजी आवय बापूय जाणी म्हाका जल्म दिला आनी वयर काडल्यात तींच आतां म्हाका परतून खाला उडोवपाचीं आसात. हें जरी तर चिंतलें जाल्यार आमकां दूख भोगची ना. आनी हें तुज्या घोराब्यान जालें जाल्यार तुज्यान सोंसूंक जाता. भाव भयणीनो, असली परिस्थिती जायते पावटी आमच्या थोड्यांच्या घोराब्यांनी आयिल्ली आसा. आनी जांच्या घोराब्यांत असली परिस्थिती आयिल्ली आसा तींच जाणात कितें भोगता तें असल्या वेळार. देवाक कसलेंच भोगलां. आनी ह्या पासत आयच्या पयल्या वाचपान ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तकान परतून आमकां उगडास करता. ओजियस प्रवादी देवान खेरीत भाशेन विचून काडलेलो आपलो मोग, हो मोग आसा तो बेस्तो मोग न्हय, उतरांचो मोग न्हय. देवाचो मोग म्हणटा तो शीम मेर नासलेलो मोग जो आसा आपले परजे सवे तो दाखोवपाक
ओजियस प्रवाद्याक देवान खेरीत भाशेन वेचून काडलो आनी ताच्या घोराब्यान ही फूट वो ताच्या घोराब्यान भोव करून हो घात बिट्रेयल जो ओजियसाचे पत्नीन ताका केलो आनी तरी आसतना देव ओजियस प्रवाद्याक आपणाचो मोग दाखोवपाक जाय देखून हे पत्नीक जी 3 फावटी ताका घात करून गेल्ली तिका बोगसूंक आपयता. एके भाशेन एक उतर घातक्याक घात अशें आमी जायते फावटी म्हणटा, पूण क्रिस्ती जिवितान जो कोण घातकी आसा ताका घात दिवन आमच्यान कांयच बरें करूंक जायना. तुजे आनी ताचे भितर कांयच फरक ना मागीर. म्हणटच जावं तुज्या घोराब्यान वो जावं तुज्या बिझनसान वो जावं समाजीक मळार तुका जरी तर कोणें घात केला वो परजेक कोणें घात केला. ह्या दिसांनी घात जायते चलतात, जे वेगवेगळे ह्या दिसांनी प्रोटेस्ट चालू आसात तातूंत घातकेपणां जायती आमकां दिसती पडटात. पूण जो कोण घात करता ताका घात करून जरी तर हांव जबाब दिता जाल्यार ताचे आनी म्हजे भितर कांयच फरक ना. ह्या पासत देव ओजियस प्रवाद्याक सांगता, जरी तर तुजे पत्नीन तुका घात केला ताचो जबाब जावन दी विस्वास आनी बोगसणें. बोगसणें दी तिका, परतून हाड आनी तिचेर विस्वास दवर. नव्यान तुजें जिवीत, घोराब्याचें जिवीत फुडें व्हर. आनी तेंच ओजियस प्रवाद्यान केलें. आनी देव खेरीत भाशेन सांगता, इतली घातकी जाल्ली परजेक पासून म्हाका सोडून दुसऱ्या फाटल्यान गेल्ल्या हे म्हजे परजेक हांव अशेंच करतलो, ओकोत लायतलो, तिचें पातोक बोगशितलो आनी ह्या बोगसण्या वरवीं आनी हें ओकोत लावन हांव तिका नव्यान बांदून हाडटलो. भाव भयणीनो, आमचेय घोराबे अशेंच जावपाक आमकां सोयेक आसा. आमच्या घोराब्यान जरी तर कांय कारणाक लागून असलीं घातकेपणां जाल्यात, एकामेकाक आमी फाटल्यान सुरयो तोपल्यात, वो एकामेकाचें आमी नांव पासून पिड्ड्यार केलां जायते फावटी, वो आमी एकामेकाक आजून दोळ्यांक दोळे घालून पळयना, बोगसूंक तयार ना, जाल्यार जबाब दिवंक आमकां जेजू पाठयता. जशें आपल्या शिसांक जेजून पाठयता आसतना हेंच करपाक धाडलोले, पूण धाडटा आसतना एक खेरीत उतर, शिडूक रावात, बी अलर्ट. आमच्याय घोराब्यान आनी आमचे भोंवतणी जीं कोण आमचे बराबर वावुरतात तांचे सगळे आमी अलर्ट रावपाक गरज, शिडूक रावपाक गरज. आनी शिडूक रावता तेन्ना सोरपा परी चतूर पूण पारव्यां परी सादे हाचो अर्थ आमच्यान घेवंक जाता. जाणी कोणें आमकां वायट केलां तांकां परतून वायट करूंक वचनाका, पूण जाणें कोणें तुका वायट केलां तुज्या मोगान, तुज्या विस्वासान आनी तुज्या बोगसण्यान जाता जाल्यार ताका बदलून हाड. तर आमच्याय घोराब्यान भोव करून तूं प्रमाणीकपणान जियेताय देखून, भोव करून तूं हे शुभ वर्तमानाचे जे व्हॅल्यूज आसात ते तुज्या जिवितान घालताय देखून, जरी तर तुजो घोराबो तुजेर आड वेता जाल्यार तांकां बोगसणें दी, जाल्यार तांचेर विस्वास दवर, तांकां परतून देवाशी हाड. आनी जरी तर तूं कसल्याय कामान गुल्ल जाल्लो आसाय समाजीक वावरान भोव करून, तेन्ना चतूर राव. कित्याक घात केन्ना जातलो खबर ना, कोण केन्ना घात करतलो सांगूंक जायना. ह्या पासत चतूर रावप एकदम गरजेचें. आनी अशें करता आसतना जशें आयज शुभ वर्तमानान जेजून आमकां सांगलां, म्हज्या नांवा पासत तुमचो द्वेस करतलो पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावत तोच तारण जोडटलो. हो बरो वावर करता आसतना जावं आमच्या घोराब्या पासत जावं समाजा पासत जायते फावटी आमकां बेजार येता, वाज येता, राग येता, फाटीं सरूंक दिसता. पूण जेजू आयज म्हणटा ते भाशेन असले घात कितलेय येवं तुका कोणेय हे भाशेन तुजो वावर बंद करपाक जाता तितले प्रयत्न करून तूं थीर राव. कित्याक तुजें प्रमाणीकपण गरजेचें हो संवसार सांबाळपाक, हो संवसार साल्वार करपाक. आनी निमणो पासून जरी तर तूं थीर रावत जाल्यार तूं तारण जोडटलय. मोदें जरी तर सोडून गेलो जाल्यार तुज्या तारणाची वाट लागली. जाल्यार ही कृपा आमकां हे मिसाचे भेटेन मागुया. आमी आखेरेक मेरेन आमी थीर रावूंक आनी ह्या थीरपणा वरवीं आमी आमचो घोराबो आनी आमचो समाज सांबाळूंक आनी साल्वार करूंक हे भेटेन कृपा मागुया. भेटोन ह्या वेळार गीत घेवया C35 पेज नंबर 43. C35. तुझ रेण्यान फावो
मनशाच्या वावरान केल्लो भेटयता तुका उलो वाखाणणी तुका बाबा दी आमकां जिवा उलो वाखाणणी तुका बाबा दी आमकां जिवा उलो. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवांच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची अंतस्करण नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक बारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा, थीर बरवशान ताचे मोहिमेवून तेण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भल्ला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सय सय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उंचगी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची
दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमेन. बोगसणे आनी विस्वास हाचे वरवीं आमच्यान घातकी ह्या सत्तांकां निठायेर हाडूंक जाता. जाल्यार देवीक विस्वास आनी देवीक बोगसणे आमकां सगल्यांक फावो जावंक आनी आमचेर चुकलोल्यांकूय आमी ती पाटूंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडले, आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडले, आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी शिवंक येता, ती आमचेर जट्टी आनी कास थाडिना जा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमनेवा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. हांव सोद मानतां. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेळार कितें घेवया? D6 पेज नंबर 49. D6. Sorres por a
सुमी म्हणटा कश्टवतल्यानो आनी ओचें वयतल्यानो सगलीं तुमी म्हजेशी यात हांव तुमकां विसव दितलो. प्रार्थुया. बापा, येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमचे मागणे देवाक उबारता आसतना केरीत भाशेन आनीक एक पावटी आमकां जण एकल्याक सोतूर रावपाक करपा मागुया आनीक हे पिडेक आमी सांपडना जावंक जाता तितले आमी प्रयत्न करूंक आनी जी कोण हे पिडेक सांपडल्यान तांकां बेगीनच बरी कर म्हूण मागुया. सोर पदवेदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसार भर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळा येन आयकून घे. ह्या उचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवं हे पिडेक लागून दगदवतल्या बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया F21 पेज नंबर 95. आयकल्या उतराच्या झाडां संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या मुंड्या पोसनार संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकाच मोगान आनी बाबाकार सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सामान दवरिया. एकाच मोगान आनी बाबाकार सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या